भायल्या देशातल्या गोंयकारांक गोंयांत मतदानाचो हक्क आसूंकूच जाय म्हूण सांताक्रूजचे आदली आमदार विक्टोरिया फर्नांडीस म्हणटा. भायल्या गोंयकारांचो वोटिंग रायट काडल्यार खंय फुडें विधानसभेंत गोंयकार आमदार दिसचे नात. गोंयकारांच्या मतदान हक्का खातीर खंय ती झगडटली. लिस्बनांत जल्म रजिस्टर केल्ल्या हजारांनी गोंयकारांक सध्या पोर्तुगीज म्हूण गोंयचे वोटर्स लिस्टांतल्यान काडटात. चड करून जॉब ना, 80% जॉब गोंयकारांक खंय आसा. कितें जॉब ना म्हणून हे पोट सांबाळपाक, घरां दारां भुरग्यांक सांबाळपाक लोक गोंय सोडून भायर वतात. खरें सांगचें म्हणल्यार हांगचे सुमार 300-400 म्हाजेच हे वाड्याचे गेले. आख्खे गोंयचे कितले केले ते पळय. इतले तर सगळे ऊंट मारून ते वटेन गेले. ते फॉल्गांक वचूंक ना, ते आपल्या पोट सांबाळपाक गेले. आनी थंय वचून तांणी पयशे धाडून हांगा घरां सारकीं केली, रिणां फारीक केली, आपल्या भयणीक भाव कोणाक काजार करपाक ती केली. सगळें बरे भाशेन तांणी थंय वचून केलें. थंय रावतले म्हूण वचूंक ना. ते रावतले म्हूण गेले, हांगा घरां बांदची नासलेली. आतां ते गेल्यार तांकां वोटींग रायट हांगा आसूंक जाय. वोटींग रायट कित्याक नाका तांकां? तांकां तर वोटींग रायट ना. व्हड मारेकार जातले गोंयां आनी उरचे ना. आनी गोंयकार ना जाल्यार गोंय आनी खंयचें. वोटींग रायट पॉंडिचेरीक दिला पळय आनी तांणी दिला. वोटींग रायट आसूंक जाय. वोटींग रायट ना जाल्यार भायले येतले, ते आनी एसेंब्लीक बसतले, एसेंब्ली ते घडटले, ते कायदे हाडटले, ते रेजोल्युशन मांडटले आनी गोंयकारांचेर नाका जाल्ले बिगडां हाडून गोंयकारांक धुवन उडयतले आनी गोंयां काबार जातले. आमकां जाय की गोंयकारांक वोटींग रायट आसूंकूच जाय. हें हांव तरीच सगळ्यांक घेवन सगळ्या लोकांची म्हाका तेंको आसा. कामाक्षी फॉरेक्स फ्रॉडांत फटवल्ल्यांक बुधवार म्हत्वाचो. कामाक्षीचो डायरेक्टर आरोपी निलेश रायकाराचो जामीन अर्ज बुधवाराक कोर्टा मुखार येता. जामीन मेळ्ळो जाल्यार तो पळून वचत म्हूण लोकांक भंय. फटवल्ल्यांनी जामिनाक विरोध केला. 40 कोटीचे फ्रॉडांत 400 वयर लोकांचे इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेला कडेन कागाळी आयल्यात. लोक पयशे परत सोदतात. निलेशाच्या बँक अकाउंटांनी दमडी ना. We are only opposing his bail, nothing else. And what we want is to Jelly Asona, he has to come with some assurance that he is going to settle down people, nothing else. True, there are more than 500 complaints in the EOC, right? Imagine all those 500 people come to the court with the full families, what it will be. Whom is going to compete against? It's the voice of the people of Goa, basically. And he himself is a Goan as well. He should realize that. It's the hard-earned money we are asking for. We are not asking for any of the interest or whatever. Our hard-earned money we require back again. So it is like am bejarole itu this like remand pota am Nilesh Raikara pasun saile हे remand गेलो परस आणि आदोगादा पैसे खावयलो परस तू सेटलमेंट आयो ते आदोगादा पैसे घायलो परस तू आम कधी दे पैसे. आम आज पासून ते निलेश रायकरा एक 5 वाती बोटानो ते अजून तापट मावना, अजून पासून मावना, इतू 5 काणा माहाय. It doesn't mean that we went in the court to take action against Rajiv. No, it's not. We went to court for a hearing, and we are interveners. These all are interveners. So he cannot say that we came to threaten him. But last occasion, last hearing, what did we do? Nothing. But now he has applied for police protection. No, that is his own capacity. We will not harm him, or we will not say anything to him. This Mr. Rajiv Gomes is fighting a case of an accused. He is shielding an accused who has duped 500 or 600 people, and he is taking his case and he wants to give him a bail and let him go. I don't know what type of this it is. They are supposed to help the truth to come out, and I think so he is shielding the truth. But now you have already got intervention in the matter. Yes. Yeah. So you have to fight in the court. Obviously, we have. That's why we have applied for the intervention. We want to fight through court. But our worry is, suppose if he gets a bail tomorrow, he runs out of India, who is going to take action? ये एक विराम.